साहेबा तुका विचारता म्हणून राग धर नाका. हांवें ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चालू केला म्हजें. तू विचारता म्हणून राग तू टॉर्च घेऊन कितें करता काय म्हणटा हिंगा. आनी लायट खंय तर म्हणजे तू म्हाका म्हणटा आयज म्हजी फायल मेळची ना म्हाका. हय मरे. अरे देवा बाई तू कितें करता ह्या गांवकान. अजून हांव वयता. देव बरें करूं साहेबा. सॉरी तुका म्हाका काडचें पडलें कितें ऑफिसाची परिस्थिती पळोवन म्हाका खऱ्यांनी सांगता म्हाका गोंयकारांक सद्याक हा आतां मरे हिंगा मरे. चल बाय देव बरें करूं. म्हाका दिसना म्हजी फायल मेवत खंय हेजा. आतां भायर खंय वचप रे. हा आता खंय आणा मरे. दिस इज कॉल्ड द गव्हर्मेंट ऑफिस. बाय द वे देर इज नो लायट, देर इज नो वॉटर वॉट्सो एवर इन दीस ऑफिस. हांवें म्हणलें म्हजी फायल सोदूंक गेलोलो हिंगा पयल्या. आतां चितात दीस गोज आउट. हें आतां D15 ब्लॉकान शिफ्ट जालां. कसलें ऑफिस. हें आतां ऑफिस पळय तुमकां दाखयता हांव. हें आतां ऑफिस कसलें शिफ्ट जालां. रेजिस्टर्ड कॉलेज तुका आतां हें तुमकां आतां रेजिस्ट्रेशन करूंक जाय. तुमचो ट्रस्ट रेजिस्टर करूंक जाय. तुमचो NGO रेजिस्टर करूंक जाय. दीस गोज आउट टू द मिनिस्टर प्रमोद सावंत. प्रमोद सावंत हो तुजो पोर्टफोलियो रेक्टिफिकेशन ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट रेक्टिफिकेशन. आतां म्हजी फायल सोदूंक गेलो. एनी हाव दीस पर्सनली पळयात तेंची हालत पळय ऑफिसाची. पळय रे हें आतां ऑफिस तेंचें. ऑफिस तेंचें मुद्दम पळयात हालत पळयात. ही मुद्दम हालत पळयात आतां तेंच्या ऑफिसाची. आतां हे कितें रे साहेबा. ओ प्रमोद सावंत इज हंबल रिक्वेस्ट टू यू. आमच्या लोकांचे चुरचुरे कोण नाल्यार तुमचे स्टाफाचे तरी चुरचुरे करात रे. हे कितें रे. हिंगा तुम्ही तांकां हाडून थेयल्या. अरे हाडून थेयले ते थेयले उदीक ना तांकां. बाबडे चुरचुरे दिसता तेंच्या बरे चुरचुरे दिसता. वी बिलोंग टू द वी आर देर फॉर द पीपल. आमचे असले लोकां पासून वावरता. आनी आयचे दिसा ट्रस्ट और NGO येता आपले रिन्यू करपाक. आनी असले ऑफिसांनी येवपाचे पयलीं ऑफिसाची हालत पळयल्यो तुमी. आतां हें करता करता म्हणल्यार बॉक्सां थेयल्या. फायली बॉक्सां मारून थेयल्या. असली हालत जाल्या हेंची. आनी 2 दिल्या उदीक ना लायट ना कांय ना तांकां. प्लीज हांव मागता सगळे आमच्या गोंयकारा गोड्या आनी ते CM प्रमोद सावंताचे वांगडी कोण हा जाल्यार बाबा प्लीज रे मातशें तांकां दियात रे. तो काय बरो हांसून उलयता. भिवपाची गरज ना. आनी हेजे बरोबर आमी अभ्यास करता. हेजे बरोबर आमी शिकता. आनी मागीर सांगता. पळय तुका आतां सांगता हांव सिंपल गोश्ट हा सायबा. तुका अजून पासून तू मिनिस्टर, अजून पासून तू CM, अजून पासून तुझे कडेन तो पावर हा. तो पावर मातसो यूज करत रे. अंडर द लॉ हो तुज्या अंडर पोर्टफोलियो येता तो मातसो जाग्यार हाड दे बाबा. कितें हालत करून सोडले हिंगा लोकांची रे सायबा तुमी. मातशी पावर ताका मातशें